जनगण म्हणून त्याचे ते कितें मोहीम आहा ती हांगासर दवरली त्याच्या भितर म्हाजेर आरोप केले बस स्टँड अजून जायन म्हणून हो 5 वर्सां आमदार म्हणून ह्या मतदारसंघान आसलेलो हांव तरी 1 वर्स जालो हेणे कितें केलां एक सांगचें एक काम खंयचें तरी सांगचें ह्या हेणे आमदारान आतां हो बस स्टँड हो 100% जातलो कित्या खातीर जावना तो हांवें पळयला आनी बाबू आजगांवकर मंत्री आमदार ह्या मतदारसंघाचो आनी आमचो लोक इतलो फाटले हे हुशार आहा की त्यांच्यानी काम कशें करून घेवपा हें खबर आहा तांकां आनी हें 100% जातलेंच बरें टॉयलेट जो प्रश्न आहा टॉयलेटाचो तो उलयता मार्केटान टॉयलेट ना म्हणून 5 वर्सां तो आमदार म्हणून आसलो कित्याक टॉयलेट बांदूं ना हेणें पण आज म्हाज्या हेजे भितर जेन्ना आयलें टॉयलेटाक ऑलरेडी जागो पळयला आनी काही दिसांनी काही म्हयन्यांनी म्हणना काही दिसांनी टॉयलेटाचें काम चालू जातलें ह्या पेडण्या हेजे भितर हें बाबू आजगांवकाराचें एक्शन आनी आमच्या लोकांचें एक्शन आमकां 1 वर्स डिले जालें कारण बस स्टँड जो इनकम्प्लीट आसलेलो खुबशें काम जायनासतना उरलेलें आनी तें हँडओवर जें करपाक सोदताले आमच्या ट्रान्सपोर्टा कडेन तें घेवपाक तयार नासलेले ट्रान्सपोर्टवाले कदंबा जो कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी हातीन घेता आनी तेन्ना आमी काम पळयलें थंय खुबशें काम उरलेलें कमीत कमी 2 कोटीचें काम पेंडींग उरलेलें आनी तेजे भितर तो उद्घाटन केलो आतां उद्घाटन कित्या खातीर बेगीन केलें तें म्हाका खबर ना पण हांव जेन्ना आमदार जालो हांवें तेजेर नजर घातली आनी आमी इन्स्पेक्शन केलें आमचो डॉक्टर प्रभुदेसाय आमचो देशप्रभू आनी आमचे कौन्सिलर आनी आमचे सगळे जे पदाधिकारी हांच्यांनी जेन्ना थंय इन्स्पेक्शन केलें हांगा खुबशी कमियां आमकां दिसून आयली आमी म्हटलें जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत तेजें उद्घाटन करचें न्ही आनी तेजें सर्वीस तेंचे कडेन दिवची न्ही म्हणून आतां जीं कामां उरल्यात ती फॉल सेलिंग टू कंप्लीट बाय 15 जून हें 15 जुनाक कंप्लीट जातलें ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट 15 जून पर्यंत मेळटली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आनी रोड वायंडींग 20 जून पर्यंत मेळटली वॉटर कनेक्शन सुद्दां 20 जून पर्यंत मेळटलें मागीर सरफेस रोड आहा तेजो मागीर तुजें सगळ्यो परमिशनां ही 20 जून पर्यंत जातल्यो मागीर फायर एनओसी आहा तेजी ती मेळपाक जाय मागीर इलेक्ट्रिकल तुगेले इन्स्पेक्शन तेजी एनओसी मेळपाक जाय आनी मागीर म्हत्वाचें म्हणटा तें MOU विथ KTCL ही 25 तारखेक हें जातलें MOU जातली आनी मागीर हो कंप्लीट जातलो आनी 30 जुनाक आमकां तेणें हातीन दिता म्हणून सांगलें